दारगळ वाठारांतल्या लोकशिक्षण विद्यालयाच्या छप्पर घालपाच्या कामाक प्रेस्तारा बुनियादी फातर लायलो। या सुवाळ्याक पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर, विद्यालयाची मुख्याध्यापिका, पंचायतीचो सरपंच भूषण नायक आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। या सुवाळ्याचो बुनियादी फातर आमदार प्रवीण आल्लेकराच्या हस्ते जालो। लोकशिक्षण विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिकान वेळ वगडायनासतना कामाक सुरवात केले बदल प्रवीण आल्लेकराची तोखणाय केली। ह्या जाग्यार हांव स्वागत करता। आयज लोकशिक्षण हायस्कूल हांगा आमकां जी शेड आसा, जे आमचे छप्पर जे आसा ते थोडेशे लिकेज आसल्या कारणान आमी पंचायती कडेन आमचो एक प्रस्ताव मांडलेलो आनी तेका पंचायतीन आमकां सहकार्य करून ही शेड आतां पत्र्याची आमकां उपस्थित करून हांगा दिल्ली आसा आनी तेजें काम जे आसा तेचो आयज शुभारंभ आमचे पेडणेचे आमदार जे आसा तेंच्यांनी, आल्लेकर सर तेंच्यांनी हांगा शुभारंभ तेंच्या हस्ते आमी केल्लेलो आसा। आणि सगळ्यात महत्वाची म्हणजे धारगळ गावातले लोकशिक्षण हायस्कूल हे एक बऱ्यापैकी जे नाव, ज्याची ख्याती आसा अशें हे सगळ्यात जुने अशे धारगळचे स्कूल आसा। आणि आयज ह्या स्कुलान आपली जी प्रगती आसा ती जागा कमी असताना असो, आर्थिक सहाय्य कमी असताना असो, पण खंयच्याच बाबतीन प्रगती कमी दवरूंक ना। दिसान दीस धारगळच्या लोकशिक्षण हायस्कूलचे नाव हे सगळ्या पंचक्रोशीन प्रसिद्ध जाल्लेले आसा।